जिवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 5 वोळ 17 ते 30. जेजून जुडेवाक म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुडेव अदीकूच ताका जिविशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हय सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, आपणाचेच अस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचे बून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सोगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातान दिला. जी कोण पुताक मानिनात ती ताका धाडला त्या बापाक मानिनात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर बाबार दवरतात, तांचे सवे सासणीक जिवीत आसा, असल्यांक आनी कासीचें फर्मोण ना, पूण ती मोरनांतली जिविताक उतरली. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवे आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवे आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसा ती सोगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तिका सोसूंक उठतलीं. असलो वेळ येवचो जालो. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.